आज मातेवाचे सुवार्थेंत मात्र वाचूंक मेळच्यो 3 वा 4 वपारी म्हणजे पोरण दवरलेल्या दिरव्याची, मोतयाची, जाळाची आणि धर्मशास्त्रीची वा गर्दनियाची वपार आमकां सर्गींच्या राजा विशांत शिकोवन दितात. हे सगळें तुमकां समजलें मू म्हणलें सवाल ह्या सगळ्या वपारींक चावी म्हणले परी आसा. पोरण दवरलेलें दिरवें जोडच्याक एकल्यान आपलें सगळें आस्त बदीक विकची रिस्क घेवची पडटा. कित्या खातीर हें रिस्क घेवप? परत मोलादीक मोती जोडच्याक सावकारान आपलें सगळें आस्त बदीक विकचें रिस्क घेवचें पडटा. कित्याक हें रिस्क? सगळें आस्त बदीक विकून दुबळ्यांक दिवन म्हजो पाटलाव कर म्हणून ग्रेस्त तरणाट्याक सांगतना तो तें रिस्क घेवंक चुकतलो म्हणलें माते उपरांत आपले सुवार्थेंत शिकयतलो. समजल्लो मात्र रिस्क घेवंक शकता. जोडूंक वेच्या दिरव्याचें वा जोडूंक वेच्या मोतयाचें महत्व समजप मात्र वा सर्गींचें राज आपणावच्याचें महत्व समजप मात्र शिसपणाचें रिस्क घेवंक करता. शिसपण एक रिस्क वत्तायेचेंय न्हय, वत्ताडाचेंय न्हय. तें समजणेचें, आपकुशेचें आनी संतोषाचें. मनशांचे पागी जावंक आपयल्ल्यांक आपोवण्याचें महत्वी जेजून कळीत केलां. जेजू मुखांत्र आनी शेकी शिसां मुखांत्र हिस्स जेजूची नवी शिकोवन स्विकार करतल्यांक आनी ही शिकोवन स्विकार करिनासल्यांक नालयांचे वपारीन सांगलेले परींच झाडाचे वपारीन ती विंगडून जोगतें अंत्य दिवप अंत्य काळार चलतलें. नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक आयिल्लो जेजू ताच्या शिसांक पोरणे शिकोवणेक आपली नवी शिकोवन मेळोवन शिकयता आनी ती शिकोवन संपूर्ण करता. दोंगरावयल्या प्रसंगांतली 8 बागींतली आनी वपारींतली सर्गी राजाची शिकोवन समजल्ल्या शिसांची आनी क्रिस्ता पाटलाव्यांची हर्ष विंचोवन न्हय रिस्केची बगार तें राज जोडपाचे खात्रेची.